नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। कॅसिनो बिग डॅडीच्या अतिक्रमणाचेर महापालिकेच्या ॲक्शनी वयल्यान एके लेडी ॲक्टिव्हिस्टान आमदार बाबुशाचो अपमान केल्ल्यान काँग्रेस आक्रमक। शेकड्यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांचो कॅसिनोचेर मोर्चा, पुलिसांकडे झटापट। गॅमलिंग कायद्यात दुरुस्ती केल्या उपरांतच ऑफशोर कॅसिनो गेमिंग झोनात मुख्यमंत्री म्हणटा येता त्या विधानसभेत शक्य ना, वेळ लागतलो। सोनसड्यार उज्याचो धग 6व्या दिसा कसो तरी आटापा, मातयेचो भराव घालपाचे काम सुरू। पालिका म्हणटा 40% डंप कव्हर, 2 दिसां भितर उजो पुराय कंट्रोल जावपाची आशा। गावागावांनी नळाक शुकशुकाट आणि ओपा पंप हाऊसाकडेन दिसपट्टी लाखांनी लिटर उदकाची वाट। वर्साचोच प्रकार, लोक म्हणटा स्टाफाक पटिल्ले ना, वेल्यांनी लक्ष घालचे। गोवा माइल्स टॅक्सीवाल्यांक चर्चिलाच्या डायरेक्शनाचेर बडयले, गाडी फोडली, चर्चिलाकय भितर वडोवचो म्हण मागणी। चर्चिल म्हणटा केला ते गोंयकारां खातीर, दाबोळे रेंट कॅबा वयल्यान टॅक्सीवाले फुरियोज। आणि खेळात रेफरी खातीर तासा अंडर 20 फुटबॉल कप हातांतल्यान गेलो। स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाचो आरोप, स्पोर्टिंग GFF कडेन मागता फेर इन्क्वायरी। कॅसिनो बिग डॅडीच्या फुटपाथावयल्या अतिक्रमणाचेर महापालिकेन केल्ल्या कारवायेचेर एका ॲक्टिव्हिस्टान आमदार बाबुशाक रेपिस्ट म्हळो म्हण काँग्रेस फुरियोज। शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांनी शेनवारा सांजे कॅसिनोचेर मोर्चा व्हेलो, विनयभंग केलो म्हण दोग ॲक्टिव्हिस्टांनी आमदार बाबुश आनी महापौरा आड कागाळ केल्ली। तांचेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पुलिसांक जाप विचारली। आमदार बाबुशाक रेपिस्ट म्हळो म्हण काँग्रेस आक्रमक, पुलिसाकडेन झटापट। कॅसिनो बिग डॅडीत नेमके कितें चल्लां ते खंय काँग्रेसीक पळोवंक जाय। चलचिना रे चलचिना, दादागिरी चलचिना, चलचिना रे चलचिना, दादागिरी चलचिना, चलचिना रे चलचिना, दादागिरी चलचिना। बाबूश तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबूश तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। चलचिना रे चलचिना, दादागिरी चलचिना, चलचिना रे चलचिना, दादागिरी चलचिना। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। We condemn what happened yesterday against our honorable MLA of Panjim, whom people reposed their vote आणि ताका जिखून हाडलो। काल खंयचे तरी बाउन्सरांक हाडपाक पडले। काल बाबुशान बाबड्यान कितें केल्लें, ते बाबडे एनक्रोचमेंट कंप्लेन करता। ही केम आनी तेणी फक्त पेमेंट, रस्तो फुटपाथ क्लियर करपाक एनक्रोच जे करता, कित्याक कंप्लेन येतात। 8:30 कोणी खंयचोय गोंयकार येवन पळोवन दी, हांगा 8 जाता की कितले इल्लिगल पार्किंग, रॉंग पार्किंग जाता, लोकांनी वचपाक सुवात आसना। की इमिजिएटली ती केसीस आनी खंयचे FIRचेर सेक्शन लायल्या त्यो तुरंत तेणी काडूंक जाय, बेगीच्या बेगीन त्यो काडूंक जाय। कित्याक एक बायल आपली मर्यादा धरनासतना चीप उलयल्ली आसा बाबुशाच्या अगेन्स्ट। आनी आमी हे उतर आस्वासन धरून ताणें सांगलां की ही स्पोक टू द SP, DYSP has told फेर आनी क्लियर इन्क्वायरी जातली म्हणून। तेका लागून आमी इतले आतां पळयला तुमी कितले शंबरांनी लोक भायर सरले आसा। आनी समज इन्क्वायरी जायना आनी ह्या दोनी बायलांकनी अरेस्ट करना गोवा पुलीस, जाल्यार हेज्यान दोबरादांनी तिब्रादान लोक भायर सरतलो आनी हांकां दाखयतलो। चल्ला ते कितें? I request the Honorable and the Home Minister of this state to take a note, to scrutinize everything and give us justice for the MLAs. आयज जरी तर अशें घडत जाल्यार गोंय एक बिहार जावन येतलें। हिंगा देखून सुद्दां दिसता म्हाका
आयज गव्हर्मेंट आयज काजिनोंक प्रोटेक्ट करता ना म्हणून आमच्या राखणदारांकडून आमी जावन आसा प्रतिनिधी आयज बाबूशाक काल तेणें अशें केलें इज इट फेअर ऑन जेन्ना आमकां DYSP एश्युरन्स दिला महिला काँग्रेस दॅट वी वील बुक द कल्प्रिट विदीन 48 hours आनी म्हाजी एकूच विनंती कोणूय कंप्लेन दिता नाका आसलेली सेक्शनां लायल्या हे असेंब्लीन आवाज उबारतले तुमी डेफिनेटली वाय नॉट आमी काँग्रेस पार्टी परवा प्रेस कॉन्फरन्स घेतले आनी ताबडतोबीचेर कितें आहा तो जे 48 hours भितर तेजेर तर आमकां गमयना जाल्यार परवा आमी प्रेस कॉन्फरन्स गॅम्बलिंग ऍक्टात दुरुस्ती केल्या उपरांतच ऑफशोर कॅझिनोक गेमिंग झोनात जमनीर ऑनशोर हालयतले येता त्या विधानसभा अधिवेशनात हे शक्य ना ताका वेळ लागतलो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पष्ट केला गुंतवणूकदारांक एकदम चलात भायर सरात म्हण सांगूंक शकना पॉलिसी थारल्या उपरांतच गेमिंग झोन डिक्लेअर जाल्या उपरांतच सगळें जातले म्हण मुख्यमंत्री प्रुडंटाकडे उलयलो आमी सरकार चलयता उपरांत ज्यांच्यानी इन्वेस्टमेंट केल्ली आसा तेंची इन्वेस्टमेंट हांवें म्हाजो क्लियरूय केला तो स्टेटमेंट आनी सहज कोणायकू तुमी चला आनी भायर सरा हें म्हणूंक शकना ताका सर्टन पॉलिसी डिसायड करची पडटली अदरवायज ह्या फुडें इन्वेस्टर गोंयांत येवचे ना जाल्यार बींग ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान ज्यांच्यानी इन्वेस्टमेंट केल्या तांकां आमकां सेक्युअर करप हेजी अत्यंत गरजेची आसा डेफिनेटली कॅसिनो पॉलिसी ठरल्या उपरांत आनी गेमिंग झोन डिक्लेअर जाल्या उपरांत हांगासल्यान आतां शिफ्टिंग जातलें तो पर्यंत ताका थोडो टायम वयतलो हांव तुका डेडलायन सांगूं शकना गेमिंग झोन हांगा मोपा आसा थंय गेमिंग झोनाची कितें प्रपोजल ऑफकोर्स गव्हर्मेंटाच्या इन प्रोसेस गेमिंग झोन डिक्लेअर करप हे ऑलरेडी आसा कॅसिनो पॉलिसी फायनलायज करप हें आसा येता त्या कार्यकाळांत गेमिंग झोनूय डिक्लेअर जातलो कॅसिनो पॉलिसी फायनलायज जातली आनी वेवस्थीत ते प्लेस जातले कॅसिनो सगळे शिफ्ट गेमिंग झोन एरियेन ऑफशोर कॅसिनो गेमिंग झोनात शिफ्ट जातले ताका थोडो टायम वयतलो लँड कॅसिनो आतां गेमिंग झोनान गेले काय तर आसा तशें लँड कॅसिनोच्यानूच कन्वर्ट जातलें न्ही नॉट पॉसिबल लायव्ह गेमिंग जमनीर हाडपाक तुमकां गॅम्बलिंग ऍक्ट अमेंड करचो पडटलो ह्या सेशनान येतलो ना पॉलिसी फायनल जावपाक थोडोसो टायम लागतलो कोणे कायदो हातांत घेवचो न्ही म्हूण बीग डॅडी वेले कारवायेचे प्रकरणाचेर सीएम उलयलो कायदो कोणूय आपल्या हातांत घेवंक शकना त्या खातीर कोणीच कायदो हातीन घेवपाचें रितसर कितें जर आसत खंय एनक्रोचमेंट आसत तर ती काडपाक जाय डेफिनेटली तेच्या खातीर जो करस्पॉन्डन्स कितें आतां करून बट ह्या राज्यांत कायदो कोणी हातांत घेवचो न्हू हें म्हजें म्हणणें आसा प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार 6व्या दिसा सोनसड्या वयलो उज्याचो धग मातसो कमी जालो पालिकेन बाकीच्या यंत्रणांक आदाराक घेवन कोयराच्या डंपाचेर माती मारून डंप पुरपाचें काम सुरू केलां सीओ म्हणटा 40% डंप कव्हर जाला आमदार आलेक्स म्हणटा मातयेचोच उपाय सारको मडगांवचो आमदार दिगंबरानय सोनसड्या वयले कामाचें इन्स्पेक्शन केलें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हाय लेवल मिटिंगे उपरांत सोनसड्या वेलो कोयर पालोवपाक मातयेचो उपाय सुरू जाला आम्ही ऑलमोस्ट अराउंड 180 ट्रक्स ऑफ मड इन एंड अराउंड मडगांवान जी आशिल्ली आनी ह्या सायडीचे अराउंड आशिल्ली ती आमी अरेंज केल्या थंय आमची हायर केल्ली आमची शावाळी थंय ट्रक भरतात ना हाडून उडयतात आतां एक हांवें एरियल फोटोग्राफ म्हाका पळयल्लो आसा आतां कशें दाखयलो तो ते प्रमाणे म्हाका बी रॉंग इन माय एक्चुअल कॅल्कुलेशन्स बट अराउंड 40% ऑफ द एरिया इज एज ऑफ नाव इज कवर्ड बाय मड केमिकल आणि उदकाचो उपाय फेल मातयेचे आनीक 100 ट्रिपी मारल्यार उजो थंड पडटलो म्हूण आलेक्साचो अदमास आणि दिस मेथड इज द ओनली मेथड दॅट विल बी सक्सेसफुल द ट्रक्स आर नॉट गोइंग अप द रोड हॅज टू बी क्लियर्ड वन्स द ट्रक्स गो अप आय थिंक इफ वी गेट 100 ट्रिप्स एटलीस्ट बाय टुमॉरो वी विल कवर हाफ द डंप अदरवायज इट विल नॉट बी पॉसिबल भलायकेचेर परिणाम जाल्ल्यांची सरकार दखल घेतले खंयचे एरियेक पळय एफेक्ट जाल्या दोंगर वचून तांचे सगळ्यांचे चॅकिंग बिकींग करपाचें इंस्ट्रक्शन ताणें काल But till now almost 24 hours passed since CM has given the instruction. Nothing has done at the ground. काल सांजेच मिटींग जाली ती 5:30 मिटींग जाल्या मिटींग काबार जाता म्हटल्यार 7 जाल्या कलेक्टर इज अपॉइंटेड द नोडल ऑफिसर सो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्टर टू हॅव कोऑर्डिनेशन अमॉंग ऑल द एजन्सीज कोयर पालोवपाचें काम चल्लां खरें मात सद्याक बऱ्याच लोकांक भलायकेचो त्रास जाता त्याच दिसा सांजचो एकदम कार्यालय भशेन जाला आनी सामको हें जालें म्हाका सामको हें जाले उपरांत हांव घोळेन पडलो थिंगा देरां बंद करून पडटा आनी वास येता सोसूंक जायना
हेल्था मनीस बी कोण येईल तुमकां कितें सांगला तुमकां मास्क दिला ना अजून कोण येयलो ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी भीमा पाटील. गोवा मायल्सवाल्याक टॅक्सीवाल्यांनी पेटले. चर्चिलाची फूस. शेनवारा कोलवा आमदार चर्चिलाच्या डायरेक्शनाचेर थंयच्या टॅक्सीवाल्यांचो गोवा मायल्साच्या टॅक्सीवाल्यांचेर हल्लो. एकल्याची गाडी मोठो फातर घालून फोडली. ड्रायव्हराक थापटायले. चर्चिलानय एकल्याक थापटायलो म्हण कोलवा पुलिशेंत कागाळ. मारपेट करतल्या सयत चर्चिलाकय भितर उडोवचो म्हण गोवा मायल्सवाले मागतात. चर्चिल म्हणटा केला ते गोंयकारा खातीर. गोवा मायल्साच्या टॅक्सीवाल्यांच्या पोटाचो आनी जिवाचो प्रश्न. बाणावलेचो आमदार चर्चिल इन एक्शन. कोलवा पुलीस स्टेशना भायर ही गोवा मायल्साची टॅक्सी हारशे फुटिल्ली आनी हो चिऱ्या येदो फातर. लोकल टॅक्सीवाल्यांनी हल्लो करून गाडी फोडली आनी गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांक बडयले. तांकां फूस चर्चिलाची. चर्चिलानूय एका ड्रायव्हराक थापटायला. चर्चिलाकूय भितर उडोवचो म्हूण मागणी. थिंग गाडी दिसना म्हणून हांव गाडी भितर गेलें कोलवा एजन्सी. तेन्ना म्हाका वॉचमॅनान सांगिल्लें बाबा हिंग गाडी हाडनाका आत्तां चर्च येयलेला आनी सांगून गेला तुमी गाडी येयली जाल्यार फोडून उडयतली म्हण. चल बरें म्हण हांव गाडी यू टर्न मारून येतालो. 4 जाण म्हाका आवाज दिले. हांव रावलो पळया म्हण. ते सगळे येयले हे करपाक मारपाक लागले. हांव सगळे डोर बीर सगळे ग्लास बी वयर काडले आनी फातर घेवन मारपाक लागले म्हाका. फातर घेवन हांव थिंगसो 20-30 जाणां मारपाक आयले म्हण हांव धांवलो थिंगसो. मुखार वयता जाल्यार फाटल्यान पळयलें जाल्यार पुलीस जीप येताली. म्हाका दिसलें ते सेफ्टी करता म्हण. ओके हांव थिंग रावलो. थिंग रावतकीर म्हणल्यार फातर घेवन गाडयेचेर मारला आनी म्हाजेर मारपाक आयले. मागीर पुलिसान म्हाका सेफ्टी केलें. हय गाडये ग्लास पडले आनी फातर ते मारले पळय ते डायरेक्ट म्हाजे तकलेर बसताले. हांव कितें केलें सकयल तोंड गेलें म्हणून हांव बरें जालें. मातशें मुखार घेवन गाडी मारलें. केदो फातर तो दाखय. सकाळी हांव कोलवा रेजिडन्सी आसलो गाडी घेवन. तेन्ना एक 20 या 30 मिनटान चर्चिल येयलो. चर्चिलांनी अरावंड 50 to 60 लोक आसले. म्हणपाक लागलो तुमी गोवा मायल्साक कितले गाडी आसा सगळे भायर काडा म्हणून. मागीर आमी काडपाक वयताले तेन्ना थोडे लोक म्हणपाक लागले तुमी राव हे कितें आहा तें चॅक करता. मागीर स्लोली आमी गाडी काडटाले. मागीर मदेर तेणें रावयले आनी गाडी काडटाना हांव मागीर कितें केलें मागीर रावलो. मागीर गाडी काडटालो तेन्ना म्हाका चर्चिलान थापट मारले हे सायडीक. थापट मारले ते आजू पासून दुखता म्हाका. तो म्हणपाक लागलो की जितले गोवा मायल्सा गाडी जर कोलवा रेजिडन्सी पावले जाल्यार तुमी फोडा मुखारले आपूण चयता अशें म्हणटालो. लोकल टॅक्सीवाल्यांनी काडला तेजी गाडी फोडल्या. हाडल्याचो फोडल्या आनी तेगेले तकली फोडपाची तेणें एस्केप जालो. दुसऱ्या काळार तेणें थापटायला. चर्चिलान आपूण थापटायला. हें केलें तें सगळें रॉंग. हे सगळे आज टॅक्सीवाले हिंगा येयले ते सगळे डिमांड करता चर्चिलाक अरेस्ट करपाक. आनी अशें करप न्हय. एक इलेक्टेड MLA आयज सरकाराक आनी सरकारान हातून भितर हें पडूंक जाय. आमचे जे पळय सावथ गोवाचे विजय सरदेसाय डेप्युटी CM आसा, बाबू आजगांवकर डेप्युटी CM आसा, तांणी आयज कितें हो जो पळय इशू जाल्लो आसा ते आमी टुरिजम हो गोवा स्टेटीन जे पळय चलयले त्या खातीर टुरिजम हें डावन पडिल्लें आसा. हो एक इशू आसा भितर. प्रुडंट मिडियान चर्चिलाक गाठलो. तो म्हणटा ताणें केला ते गोंयकारां खातीर. कंप्लेनीचे कोत ना. म्हणजे 1000 तरी कंप्लेन घाले कोणें आय एम डोंट वरी. कित्याक हांवें कोणाचे प्रॉब्लेम हांवें कोणालें कांय हायले ना. आनी हांव फकत थिंग गेला टॅक्सीवाल्या लागून. कित्याक मुगे टॅक्सीवाले ते 200 जा मुगे टॅक्सीवाले मुगे गोंयकार ते मुगे गोंयचे पूत ते. आनी हे कोण पळयताय थिंगा गोवा मायल्सू ते कोण खबर ना. ते कोण धाडले खबर ना थिंगा. तांकां लागून तांकां आयज गोंयकारांक सांगितलें तुमी तें काडय. पुलीस सांगितलें पुलीस हाडली सगळे हाडले ते काडय म्हूण सांगितलें. आनी आयज जर तांकां तरी काडय तांकां तरी अशें करून जाता गोंयकारांक दाव मारपाचो. गोंयचो गोंय सोडूच पाहिजे. गोंया गोंया म्हणटा गोंयकारांक थोडे उलय तांकां राखपा जाय आमी गोंया. सो हे गोवा मायल्स म्हणटा बॅज ना म्हूण डॉमिसायल ना ते खंयचे मनीस कोण हाडले तांकां कोण जबाबदार तेजो. म्हाका सेमान सांगपा जाय कोण जबाबदार तेजो. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. दाबोळे एअरपोर्टार परत रेंट कॅबाचो इशू. थंय सुरू जावपा आशिल्ल्या रेंट कॅबाक टॅक्सी ऑपरेटरांचो खर विरोध. सगळे गोंयचे टॅक्सी ऑपरेटर शेनवारा एअरपोर्टार जमिल्ले. एअरपोर्टार रेंट कॅब कावंटर उक्तो केल्यार कायदो हातांत घेवपाची शिटकावणी. मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें. रेंट कॅब कावंटर नाकाच. कावंटर सुरू करपाचो यत्न केल्यार कायदो हातांत घेवपाची शिटकावणी.
मोठ्या खंय जावं येता की फुडें आयज बऱ्या भशेन जाता, फुडें लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जावं येता. आणि सध्या एकूच भाडे आमकां लागता एअरपोर्टा वयल्यान. जर तर ते सुद्धा आमची रोजीरोटी जर गव्हर्नमेंट काढून घेता जाल्यार हेचेर विचार आमकां सुद्धा करचो पडटलो आणि स्ट्रॉंग स्टेप घेवची पडटली. मुख्यमंत्र्यान इशूत लक्ष घालचे म्हूण युनियन मागता. कित्याक आमकां तेणी 2 मिटिंगा आमचे कडेन जाल्यो पळय, तेणी आमकां इतले बरें उतर दिल्लें आसलें की बाबा चल सगल्यांक आपूण हाडटा बसयता आनी सॉर्ट आवट करया तुमचो इशू रिगार्डींग गोवा माल सुद्दां. आतां होय तेणी सगल्यांक आमकां गोंयकारांक घेवन बसचे आनी हो जाता तितले बेगीन रिजॉल्व करचो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. थळाव्या आरएफओक सस्पेंड करपाचे उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायान उतर दिले उपरांत वेल्हे नेत्रावळीचे शेतकार फाटी सरले. आरएफओच्या सांगण्या वयल्यानच 400 माडयो मारल्यो म्हण चाळवल्ले शेतकार आंदोलनाक बशिल्ले. शेनवारा सरकाराच्या वतीन विजय थंय गेलो. शेतकारांच्या मागणे प्रमाण एक्शन घेता म्हण तो सांगून आयला. सध्या तरी शेतकार फाटी सरल्यात. शुक्रारा सांजे थळावो आमदार प्रसाद गांवकरान पणजे हे विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर चर्चा केली. शेनवारा सरकाराचे वतीन उपमुख्यमंत्री विजयान शेतकारांक थळावे आरएफओक सस्पेंड करपाचे उतर शेतकारांक दिले. आनी 2 दिसांनी म्हणजे बाय सोमार पर्यंत तांगेलें तें कांय कळना जाल्यार हाजें तें रुद्र रूप जातलें, ताका पूर्णपणे सरकार जबाबदार आसतलो. तुमचे कडेन विनंती करता की आमकां ही परिस्थिती हाडपाक तुमी जावची न्ही आनी तुमी ते पाळटले तुमचे शब्द अशें म्हणून ही आयची सगळी हें आसा ती बरखास्त जाली. लोकांच्या सगळ्यांच्या एक मनांतलें अशें कितें जो आरएफओ आशिल्लो जॉन फर्नांडीस हेका सस्पेंड करचें म्हणून आनी त्या विशयाचेर तेणी तो विशय समजून घेतला हांगा आनी समजून घेवन आपल्या डिसिजनाक दिल्ली कडेन आसा. आमचो पूर्ण सरकाराचो विश्वास आसा की ह्या ज्या सस्पेन्शनाक जे आमी डिमांड केल्लो ताका सरकार सपोर्ट करतले आनी ताका सस्पेंड करतले म्हणून आज तेणी तांकां शब्द दिवन गेल्लो आसा ते शब्दा प्रमाणे ते रावतले. आनी कायम ह्या फॉरेस्टाच्या जाचक नियमांतल्यान आमकां सूट मेळची, ह्या लोकांक सूट मेळची. एक रहिवासी एक सेटलमेंट झोन म्हणून हांकां तांचे मूलभूत हक्क तांचे फंडामेंटल रायट्स तांकां मेळचे. आमी पयलीं आयिल्ले की आमी ताका ट्रान्सफर करता आनी इन्क्वायरी कंडक्ट करता. लोकांक पासियन्स ना आनी आमकांय अशें दिसता की एक जेन्ना कॉन्फिडन्स तयार जावपाक जाय लोकांच्या आनी डिपार्टमेंटा मदीं जाल्यार पयलो स्टेप म्हणून सस्पेन्शन पेंडींग इन्क्वायरी हे आमी डिसिजन केल्ले आहात आनी जे डिमांड केला हो आमकां मान्य. आनी खूब इश्यूज आहा ते इश्यू एकार एक आमी मागीर सॉल्व करया. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. सत्तरीतल्या भिरोंडा पंचायतीत सरकाराचे बीपीएल गॅस कनेक्शनाचे उर्जा स्किमीत कसलेच स्कॅम ना म्हण सरपंच सांगता. स्कॅमाचो दावो करपी 26 जाणांचे गॅस कनेक्शनाचे अर्ज आरडीएन न्हयकारिल्ल्यान तांकां सिलिंडर मेळूंक ना. आरडीएन तशें पत्र पंचायतीक दिल्ले त्या प्रमाण त्या 26 जाणांकय खंय पंचायतीन कळयल्ले जाय जाल्यार खंय तांणी परत अर्ज करचे. एज पर 2011 तांकां ऑर्डर सँक्शन जाले बरोबर आसा तेंचे ना म्हणून आमी पंचायत पूण त्याच बरोबर आमकां 2014 एक लेटर येयले की DRDAसून ज्यो ऑर्डरी जाल्यो त्यो स्क्रॅप केल्ल्यो आसा आनी स्क्रॅप करून ते सगळ्यांक तांकां धाडलेले आसा कोण कोण सगळी बेनिफिशरी आसा पळय तांकां धाडलेले आसा की त्यो 26 ऑर्डरी आसा स्क्रॅप केल्ली आसा. ह्यो आमकां लेटर येयल्ली आसा. कृष्णा गावडे हाका कृष्णा गोपाक पर्सनल लेटर धाडलेले आसा. पर्सनल लेटर धाडलेले आसा. सपोज आमी पंचायतीन घोटाळा केल्लो जाल्यार ह्यो पुरो हिंका ऑर्डरी येवपाक नाशिल्ल्यो आनी सिलिंडर मेळपा नाशिल्ले. हेजे 8 जाणां आसा पळय तेंकां. आनी सेकंड डे म्हणून सांगप म्हटल्यार हेंकां आमी खूब फावटी ग्रामसभेक सांगलें बाबा तुमी फ्रेश अप्लाय करा पूण ह्यो पार्टी आसा पळय हट्टे पेटला आमकां तेच ऑर्डरीचे सिलिंडर जाय म्हणून एज पर आमकां DRDAन सर्क्युलर धाडल्याचे पयलींची 26 ऑर्डर स्क्रॅप केल्ली आसा. आरडीएन जशें पंचायतीक लेटर काडून ते 26 जाणांचे प्रपोजल रद्द जाल्ल्याचे कळयल्ले तशें तांणी सिलिंडर कंपन्यांकूय कळोवचें म्हूण ते वेळचो सरपंच उदय सिंग राणे मागता. डिपार्टमेंटान ह्यो 26 ऑर्डरी स्क्रॅप जाल्या म्हणून आमकांय लेटर केला पंचायतीक. तशेंच गॅस एजन्सीकय लेटर करचे आनी तांकां नव्यान मेळोवन दिवपाक प्रयत्न करचो आनी तांकां मेळोवन दिवचे गॅस सिलिंडर नवे बुकींग करपाक. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. रेफ्री खातीर तासा अंडर 20 फुटबॉल कप हातांतल्यान गेलो म्हण स्पोर्टिंग क्लबाचो बोवाळ. 21व्या मिनटाक रेफ्रीन तांच्या प्लेयराक रेड कार्ड दिले ती चूक. टीम 10 जाणांचेर पावली. रेफ्री आनी प्लेयरांचे पेटले ताका रेफ्रीच जबाबदार. GFAन खंय फेर इन्क्वायरी करची. स्पोर्टिंगाक 2 गोलांनी मारून FC गोवा तासा कप जिखिल्ले.
You are all aware that referee Tejas heavily tilted the hotly contested match in favor of Goan FC by reducing our team to 10 men in the 21st minute. You have also been told and you have reported that our player Trijoy struck the referee. However, we would like to make you aware that the fall committed by Trijoy was an on-the-ball fall while trying to snatch the ball from the defender near the opponent's goal line. But referee Tejas hurriedly and without application of mind flashed a red card to our player. We can state with full conviction, and we have clinching evidence and eyewitness accounts from both players as well as spectators, that it was referee Tejas who struck the first blow on Trijoy, and that Trijoy's was only a reflex, spur of the moment reaction to him being struck first. We sincerely feel that this title was robbed from us by the referee. While strongly condemning this act of referee Tejas Nagwekar, we call upon the Goa Football Association to immediately suspend this official for this dastardly act and to conduct an impartial inquiry and mete out exemplary punishment if deemed. Justice should prevail by conducting a fair inquiry and to see that this young, brilliant footballer career should not be affected. या बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.